मंदिर बनकर खड़ा हुआ, इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। नायकनगर दिवचलच्या श्री सिद्धिविनायक देवळात जाल्ल्या सुवाळ्याक आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। तांच्याच हस्तुकी निमंत्रण पत्रिका आनी अक्षता वाटप मोहिमेची सुरवात केली। ह्या वेळार वेगवेगळे हिंदू संघटना आनी देवस्थानाचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले। तशेंच प्रार्थना आनी प्रभू श्रीरामाचो जयघोष केलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। फाल्यां जर वयतलो सपोज आमी फाल्यां सोमार दीस वयतलो, आज फाल्यां 7 आमी अमके कडेन जमया देवळा कडेन आनी हो वारो आमी 2 वरां आमी भोंवतले। ते सगळें आमी प्लॅनिंग केलां तशें त्या वाड्यार भोंवपाचें हें करपाचें। एकच आसा की प्रत्येकाक सांगचें आमी खूब भाग्यवान आसा की ह्या आमच्या टायमाक जाता म्हणून। आमी खूब नशिबवान आसा, हाका कितकेशा लोकांनी कितके त्रास काडलेले आसा आनी हो परत क्षण परत येवपाक मुश्कील आसा। हो क्षण परत येवचो ना। सो हेतून जाता तितके जाण जितले जाण वीक जातात तितले बरे आसा, एक आसा। आनी दुसरें कशें आसा, हे जेन्ना करतना कसलोच हांगा डिफरन्स आसपाक जायना। ऑर्गनायजेशन ना, एक्रॉस पार्टी लायन, एक्रॉस पॉलिटिक्स, एक्रॉस गांवांतले मतभेद। केन्ना केन्ना गांवांतले कितें आसता, आमच्या क्रिश्चन आमच्या गांवांत जालें तेन्ना तो गांवांतले महाजन आसता, थंय ग्रुपिजम आसता, 1-2 अशें कांयच ना, फूल कमी। आनी सगळ्यांचे तेन्ना त्या दिसा जेन्ना प्रोग्राम जातलो, आमी जेन्ना भोंवतले तेन्ना महाजनाची ते प्रत्येक कमिटी न्हू कोण तरीच्या वाड्यार त्या लीड घेता, सगळे कमिटीक सांगूंक जाय। नाल्यार खुबशे फावटी कितें जाता, महाजन आमी अध्यक्षाक सेक्रेटरी ट्रेजर भितर ते खजिनदार हे बी जे आसा, उपखजिनदार उपमुख्य तांकां सांगा न्ही, आनी बेश्टे मागीर ते खुबशे गोश्टी अट्टल आमच्या इगो खातीरच जातले आनी कांयच ना। प्रमुख आसा तरी प्रत्येकाची जबाबदारी आहा की बाबा आपण जबाबदारी घेऊन हे अभियान सक्सेसफुल करपाचे आणि निमंत्रण घराघरात पोचोवपाचे। फाटल्या फावटी जेन्ना आमी निधी संकलन गोळा करपाक गेले तेन्ना खुबशी कामां आसली, म्हणजे पयशाचो हिशोब करप, तेंकां पावती ह्या फावटी कशें ह्या फावटी फक्त आनी फक्त आमी निमंत्रण दितले आनी 22 तारखेचो उत्सव जो आहा तो मोठ्या दबाज्यान आमी साजरो केलो वतलो। सो प्रत्येक म्हाका दिसता प्रत्येक गांवागांवांनी देवळाचे हे जाल्ले आसा, खंयच्या मंदिरान आमी करतले ते प्रत्येक देवळां शॉर्टलिस्ट जाल्ली आसा आनी ते मोठ्या उत्सवान तो सण साजरो करपाचो आसा। सण एक म्हणजे आमच्या लायफांतलो, म्हणजे बाबी आहा, बाबीजी आहा, सावंतजी आहा, तेंच्यांनी शिला पूजन बी ते तेन्ना अनुभवल्ले आहा, ते एक्चुअल तेन्ना भरले आहा ते शिला घेवन गांवागांवांत। आणि आता तीच शिलाचो आता प्रत्यक्ष भव्य मंदिर तयार झाले आहा। म्हणजे आम्ही इतले लकी आहा की आम्ही ह्या उत्सवाचे साक्षीदार आणि भागीदार आसा। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।